हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही शेनवार आणि हांवें गुड आफ्टरनून म्हटलें. हेजे वयल्यान तुमकां तर कळत आसतलें की आयज हांवें व्हिडिओ जो आसा पण तो लेट सुसेगाद असो स्टार्ट केला. तर आतां न्ही दनपारची जाल्यार 1:45 सुमार. तर व्हिडिओ जो आसा पळय तो लेट स्टार्ट करपा फाटल्यान अशें कांय वॅलीड रिजन अशें ना. जस्ट सगळी घरातली जी कितें कामां बिमां सगळी करून घेतली आनी आतां म्हणटा चल सुसेगाद व्हिडिओ जो आसा पळय स्टार्ट करया अशें. एवरीडे सकाळ फुडेंच व्हिडिओ स्टार्ट करतालें, मागीर कामां बिमां जी कितें आसा पळय ती करून घेतालें. तर आयज म्हटलें चला सुसेगाद व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया. सगळी कामां बिमां जें कितें आसा पळय ती पयलीं करून घेवया म्हणून. तर सगळी कामां बी केली, न्हावलें बिवलें आतांच आनी भायर आयला आनी पयली व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला. देवाक सुद्दां पांय पडूं ना अजून, देवाक पांय पडपाक जाय. तर माथ्यार नासले केस वॉलेच आसा, जस्ट खावून आयला. हेअर ड्रायर सुद्दां मारूं ना भितर, सामकी गरमी जावपाक लागली. लायट आसा एक्चुली, तर म्हटलें चल भायर बसया आनी तेज्या वांगडा व्हिडिओय बी स्टार्ट करया आनी वारोय बी बरो मारता न्ही भायर, सो दोनी कामां एट अ टायम जातलीं अशें म्हटलें. रांदून बी सगळें जाल्लें आसा म्हाजें, फक्त जेवपाचेंच उरलां आतां. आनी हो आसा घरा कडेन. म्हटल्यार हेका तितलो निवळो ना, सो बेश्टे वताक वचनाका अशें. सामकें कितें अर्जंट काम आसल्यारूच चल अशें म्हणून मागीर परत चाळवत रावता न्ही. आनी हेका एकदां कितें जावप म्हळ्यार तो बेगीन निवळना. थंडी बी आसा तेका अजून, असो जोर बी येना बट थंडी आसा. सो तेका लागून म्हटलें वचनाका अर्जंट काम ना जाल्यार फोनारूच करून घेता अशें म्हणून. आनी कोणाक सांगलां हें काम करपाक. तर आसा हो घरा कडेन बसला आनी म्हाका जाता स्वेटींग, न्हावून येयला आनी केस बी ओले आसा तेका लागून. तर मातशें देवाक बी पांय पडून घेता, मातसो केसांक हेअर ड्रायर मारता आनी मेळटा तुमकां. 1:45 जाला, जेवपाचो टायम जालो. जेवच्या टायमार मेळया मागीर, नाल्यार सोमतें जेवन बिवन मेळया. आनी नेल पेंट पळया म्हाजो, हो म्हणटा भूत जाला खंय. सामकें नेल पेंट कसलो कलर घातला, भुता भशेन दिसता खंय हात सांगता. हो म्हाका राती घातलेलें अशें बसले कडेन. तर वता भितर देवाक बी पांय पडून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां सोमतेंच. तर ही पळयात, खूब दीस जाले तुमकां देवाची पुजा बी दाखवत नाशिल्ली न्ही. तर देवाची पुजा हेणें करून घेतल्या. आनी ह्या दिसान कितें जाता, फुलां बी जी आसा पळय ती खूब मेळटा, सो बरें जाता फुलां बी अशी खूब मेळकी पुजा करपाक. आतां आनी थोड्या दिसांनी पावस स्टार्ट जालो की ना मागीर कांयच ना, फुलां बिलां कांयच अशी चड मेळची ना. बरें दिसता न्ही अशी करून भरपूर फुलां घालून मदीं अशें देवाक चारी वाटेच्यान अशी करून फुलां घातली. बरें दिसता म्हाका अशी बी फुलां भरपूर घातली की. तर ही आयची पुजा आनी टायम पळयात. हां, वॉच बंद पडली परत. सो 1 जालें दिसता, उदो 1:45 जालें हांव भायर सरलें तेन्ना. पयशे दिता म्हाका, पळयता हाड. आय कितें आयची मजुरी म्हाजी. वॉच बंद पडली. हां हां पळय मरे, हांव म्हणटा आतां उदो भायर सरलें तेन्ना 1:45 जालें ना, आतां 12:30 कशें जालें काय म्हणून पळय जाल्यार 4:30 जाले हेजे. कसली गरमी जाता न्ही. ते भायर कित्याक रडटा? तेगे जेवपा टायम जालो नुस्त्याचे. करतलो हो सारकी. ती न्ही घडयाळ बंद पडना, स्लो जाता. हय आतां पळय चालूच आसा, बट कितें जाता म्हाका खबर ना. ती कशीच जाता ती परत. चल करून घे, मेळटा तुमकां आनी थोड्या वेळान. तर न्ही आतां जाल्यार दनपारची 3:05 जाली. आमची वॉच जी आसा पळय न्हू ती हेणें सारकी केली. टायम वयर सकल जायत रावता तेजो. आनी भायर हें काम. कितें रे, कितें कितें कितें? मिरसांग्या उदक लायला, भाजी रोयल्या, भाजये उदक घातलां. वाऱ्यान पडटा ती तर. हां झाडां सगळी कट केली न्ही, करपा पडली पावसा लागून. सगळी बँड जाल्ली, सगळें ओपन जालां आतां. पानां पडटा, झाडां कट केल्ली न्ही. हें कुत्र्याचें कितें जालें तर पांय पाडून उडयला हांगासर.
पाय पाडून उडयला हांगासर आनी उदक ऑटोमॅटीक फ्लो जाता. हे पळय येयले. तर झाडाक उदक घालता खंय. हांवें म्हाज्या झाडांक रातीच घातलें उदक. सगळ्या झाडांक उदक घातलां. परत घालपा जाय रे आतां वयर भितरली झाडां. तर तो हो आपल्या झाडाक उदक घालता. आनी तुमकां एक मज्जा दाखयता. काल इतले एफर्ट घेवन सामकें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 2.5-3 वरां लागून गाडी धुयल्ली हेणें मनशान. आनी हे पळय टू मागे 1 स्टेप होमा कडेन. आमच्या हांगांनी वयर ते पारवे येवन बसता. हे जे तुमकां हांगा गॅप दिसता न्ही टेरेसीन हेच्या मदीं ते हांगा नळे आसा पळय ते पारवे येवन बसता आनी अशेंच बुरशे करता. ताका लागून तो चडशी गाडी बी धांपूनच दवरिता. पयले मरे क्या किया उन्होंने. तर झाडांक उदक घालता. तर हेका झाडांक उदक घालून घेवनी हांवें भितरल्या झाडांक उदक घातलां. पळयता तरी अशें खंय कमी अशें दिसता न्ही जाल्यार आनी इल्लेशें घालून घेता. आतां तुमी म्हणटली कालूच उदक घातलें जाल्यार परत कित्याक घालता काय म्हणून. तर आमी आतां वचपाची ताका लागून झाडाक उदक घालता. मागीर झाडांक उदक जें आसा पळय न्हू तें कमी जातलें. झाडां सुकपा लागतलीं न्हू म्हणून. हो हांसता पळय कसो. कितें हांसता रे. हां तर झाडांक उदक घालून घेता कित्याक की आमकां आतां वचपाक जाय. तर झाडांक बी उदक घालता आनी रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां. आनी मागीर सांगता आमी खंय वता कित्याक वता कशें वता सगळें सांगता तुमकां. पयलीं हें काम जें आसा बीन तें करून घेता. बरो वारो सुटला भायर. हे येयले रडपाक. हेका बी एका बॅगान घालून व्हेल्यार बरें दिसता. येता गो ओ चुन्नू मुन्नू येता ना. खंय जाली आमी रेडी आनी भायर बी सरली. तर हांगासर हांव आनी हांगासर हो. तर भायर सरली आमी. जशें की तुमकां उदक सांगलेलें की उदक बी घालता झाडांक आनी भायर सरता म्हणून न्ही. भायर सरली रेडी जावन. टायम न्ही आतां 4 जाल्यार एक्झॅक्ट सारकी. 3 भायर सरपा आशिल्ली एज युजल. लेट लतीफ आमी दोगूय जाण 3:30 जाली भायर सरता म्हटल्यार आमकां. तर भायर सरली आनी आतां वता. आतां खंय वता तें बी सांगता तुमकां. पयलीं म्हटल्यार हेजें काम. खंयी भायर सर आनी हेजें काम ना अशें केन्नाच जायना. ना ना काम ना. आतां म्हाका उदक सांगतालो सद्याक म्हाका 2 कामां सांगल्या आपली आनी तेज्या भायर जर कितें काम जालें जाल्यार मातशें करून या खंय. जेन्ना पळय टायम दिता पळय न्हू आतां खंयी वचपाक जाय ते हेजी कामां 1-2 काम कन्सिडर करून हांव टायम म्हणटा. चल 1 वराचे तुजे दोनी कामाक मेळून जर 1 वर लागता जाल्यार 3 भायर सरया आमी. हांव अशें म्हणटा. तुका जर एक्स्ट्रा काम आसा तुवें 2:30 तरी भायर सरूं जाय. 2:30 सोड 3 तरी भायर सरूं जाय न्ही. ना आमकां सदांच लेट जाता वयल्यार कामां आसता मागीर. तर आतां हेजी कामां जी आसा पळय ती करता आनी आमी आतां सावड्ड्या वता. तर तुमी म्हणटली पयरच गेली आतां रोकडीच कित्याक सावड्ड्या वचपाक. घरा वचपाक आनी रिजन जाय आसता. जावं काल गेल्ली पयर गेल्ली अशें कांय आसना न्ही. मना येता तेन्ना वचपाचें. तर आमी सावड्ड्या वता आनी सावड्ड्या वचपाच्या फाटल्यान एक रिजन बीन आहा. ते कितें रिजन ते तुमच्या खातीर सरप्रायज. आनी अशें सरप्रायज तुमी बी खूश जातली. आमी खूश आसाच न्ही रे. तर तुमी बी खूश जातली मागीर आमी सावड्ड्या कित्याक वतात काय म्हणून. ते तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओक कळटलें. आयज सांगना तुमकां. तुमच्या खातीर सरप्रायज. सो तुमी फाल्यांचो व्हिडिओ येता म्हणून तुमचे कडेन 1 दीस आसा. तुमी हे करात गॅस करात आनी म्हाका कमेंट करा की आमी सावड्ड्या कित्याक वता ती कमेंट करून सांगा. पळोवया कोण कोण करेक्ट आन्सर करता तो. आनी हेंका पळय कसले लाग मारप हे आतां पिशा भशेन नाका आशिल्ले हायवेचेर बी. तर आतां काणकोण वता. मेन म्हणल्यार न्ही हेजो हेअरकट करपाक जाय. केस पळयात हे कितें कितें दोळ्यार भोंवपा लागले केस सामके. तर काल आमी कट करपाचें आशिल्लो न्ही हेअरकट. काल करपाचो आशिल्लो जशें की तुमकां सांगलें पळय जेवपाक गेले तेन्ना की हेअरकट करपाक जाय म्हणून. पण काल शुक्रार. तर हेजो जो हो आसा पळय न्हू कितें म्हण कोण रे तुगेलो म्हालो तो शुक्राराक लंच टायमार खंय बंद करता. सो तो तेंगे नमाज आसता न्ही सो ते वाचपाक वयता. तर तो दनपारच्या बंद करता आनी आमगेले जेन्ना सगळें काम करून आमी फ्री जाली पळय तेन्ना तेजें शॉप जें आसा पळय तें ओपन जावन आशिल्लें. सो काल उरलो आमचो हेअरकट करपाचो. तर आतां हेअरकट
करता हेजे कितें आनी एक काम आसा, एक दोन ती कामां करता आनी मागीर सावड्डे वचपाक भायर सरतली. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. वत लागता आनी मेळटा तुमकां मागीर सगळे कामां बिमा जाले की ना मागीर मेळटा. वत लागता आतां, दोळेच ओपन जायना. सो टायम न्ही जालो 4:45 सुमार आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 15 मिनटां सुमार जाली आसतली. हांव हांगासर बसलां आनी हो गेला हेअर कटिंगा खातीर. हय म्हाका सामकें गरमी जावपाक लागली. एक्चुली की दवरून गेला हो गरमी जाल्यार हें कर म्हणून, AC जी आसा पळय ती ऑन कर अशें म्हणून. बट हांवें AC काय ऑन करून अशें डोर जो आसा पळय तो ओपन करून बसला. गरमी जावपाक लागली. उदोच्यान इतली जायनाशिल्ली, आतां खूबच गरमी जावपाक लागली. पळोवया केन्ना येता तो. कार जे आसा न्ही हांगा पार्क केल्यान गेल्या. थंय तेगेलें बार्बर शॉप जे आसा पळय थंय पार्क केल्यार दिसता न्ही हेजे हेअर कटिंग चालू आसा, शेविंग चालू आसा कितें दिसता. हांगा इतले पयस गाडी पार्क केल्या म्हाका कांय दिसो बी ना. सो आनी हांगासर कांय ना बीन, कोण ना बीन, बेजार येयलो. बसला हांव हेजी वेट करता पळयता. हांगाच 4:45 जाली. म्हाका 5 म्हळ्यार घरा पावपाचें आशिल्लें, मातशें काम आशिल्लें घरा कडेन थोडेशें. पळयता आतां हेजें काम उरलां आनी आनी एक काम आसा तें सगळें करून मागीर हांगच्यान भायर सरतलीं. आतां पयलीं पळयता हेजें निवळ जावन केन्ना हो भायर सरता तो. शॉपार हेअर कटिंगच आसा तेजी, अशें म्हणटालो की हेअर कटिंगच आसा तेंच करतलो आनी येता अशें म्हणून. पळोवया गर्दी आसली जाल्यार मागीर वेटिंगाक बी बसचें पडटा न्ही अशें म्हणून. हें कॉल बी करूना. पळोवया केन्ना येता तो. आनी हांव उकडपाक लागलें. आतां AC लायल्यार बरें दिसता, जायना बसपाक. पात्रांव आयलो हेअर कट करून. झालं रे हेअर कट झाला. केलेत ना मरे केस कट. येद्देशे केस 4 आसा तितू बी येद्देशे. आनी हे करू ना बियर्ड हे करू ना लांब जालें मरे. आनी कितले लांब करतलो आता ह्या फाटी इतलें लांब करता. आय हॅव डिसायडेड. पळोवया तुगे बियर्ड लांब जाता काय म्हागे केस लांब जाता ते. आतां खंय इस सायड एक काम आसा. कितें 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 एक काम आसा तें करया आनी मटन सांग. थंय एक काम आसा तें करया आनी या. सांगू ना कामां कशी सोंपना म्हणून. कामां सोंपत ना. चला ही थिंग एक काम आसा तें करून येवया. ही थिंगा ह्या सायडीन. चलो चलते. तर फायनली आमची सगळी कामां जाली. आमची म्हणल्यार हेजी जी कितें कामां आशिल्ली पळय ती सगळी जाली. आनी कामां सोंपनात. आनी आमी आतां घरा वचपाक भायर सरल्यात. तर पोटाक भूक लागली. पळय घराचें वचपा म्हळ्यार घरा वचपाच्या एक्सायटमेंटा भितर जेवण बिवण सारकें जावनाशिल्लें. म्हाजें जेवूच नाशिल्लें एक्सायटमेंटा भितर. तर कांदा भजी घेतल्या म्हाका आनी हेणें आपणाक एक वडा हाडला. सो हे न्ही आमी आतां खावन घेतात. दिता तर हो पळयात वडा इल्लूसो. हय 2 खा. बरें आसा मस्त. ते भायले कोटिंग जे आसता पळय बेसनाचे ते जितले पातळ आसता पळय तितले बरें लागता. सो हे बरें पातळ आसा हाती काडटना कळटा. आनी फुडें ट्रॅफिक पळयात मातशी वयर हें जाल्यार काळोख आसा पावसाचो. पळोवया पावस पडटा जाल्यार. आनी आतां डायरेक्टली घरा. हे पयलीं खावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. रस्ते सगळे फोडून दवरितात आनी आमकां त्रास करतात. सगळ्या रस्ते फोडल्या आनी ट्रॅफिक जॅम.
जेन्ना सकल घाट स्टार्ट जावपा पयलीं सान हे ट्रॅफिक जॅम सगळे कितले व्हडले लायणे पळय. तर आम्ही आयले हांगासर तिस्कार नुस्तें घेवपाक. नुस्तें आसा वरायटीज, बांगडे, लेपो, माणक्यो, कुल्ल्यो सगळे आसा. बट हितूंतलें कांय नाका खंय, सो ताका लागून परत आनी खंय वतली म्हणून समतेच चिकन कट करपाक लायला. फाल्यां संडे न्ही, हांगासर नुस्तें मेळटा. सो रातचे न्ही 10 जाली. हांगा पळय बसला भाऊ जेवन खावन सुसेगाद. मस्त मजेत, मस्त मजेत. आनी गरमी जाता इतली हांगासर. टीव्ही पळयता मॅच आनी असली गरमी जाता सामकी. असली गरमी जाता रावपाक जायना. कशें न्हिदपाचें म्हणून खबर ना. न्हीद कशी पडटा पळोवया. गरमेन सॉलिड गरम जाता. 2-2, 3-3 फॅन लावन न्हिदपा पडटलें. आवाज बारीक कर रे, मॅच चालू आसा. तर आमी बसल्या जेवन बीन हांगा 10 जाली आतां. तर न्हिदपाची तयारी. आनी आमी आतां घरा कडेन कित्याक येयल्या, कितें आसा म्हळ्यार फंक्शन आसा, कितें आसा तें तुमकां न्ही सगळें फाल्यांच्या व्हिडिओक कळटलें. तर तुमी फाल्यांचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो यादीन पळया ना चुकता. तर आयचो हो बारीकसो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सो आयज कांय चड शूट करना. आयज हांव सामकें बिजी आशिल्लें न्हू ताका लागून. फाल्यां कळटलें मागीर कित्याक तें.